नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। मायकलाच्या फुडारपणान पयली सीएलपी बसका लोकसभा पंचायत वेंचणुकाचेर चर्चा। पंचायत वेंचणुकेंत आमदारांचे पॅनल आमदार ना थंय पक्षाचे नव्या अध्यक्षांनी घेतलो ताबो। सुदीन बाबुशान मंत्रालयांत घेतलो ताबो। बाबूश म्हणटा खाती महत्वाची, जिल्लोधिकारी कचेऱ्यो कूळ मुणकार केशी, वेस्ट मॅनेजमेंटांत लक्ष। सुदीन म्हणटा खंयच्याय खात्याक न्याय। उद्देगीक वसणुकांनी रस्त्यांची दशा। जीएसआयएन काढली सरकाराची खरडपट्टी। वेंचणुके आदी दिल्ली 5 कोटीचें बजेट शेळेलें। नवो सरकार येवनय खंय कामां जाग्यार पडनात। शहबाज शरीफ पाकिस्तानाचो नवो प्रधानमंत्री। संसदेत बिनविरोध वेंचलो नवो प्रधानमंत्री। रातचो सोपूतविधी। इम्रानाच्या पीटीआय वांगड्याचे संसदेत सामुहीक राजीनामे। खेळा खातें दुर्लक्षीत। खेळा बजेटय उणें। खेळगड्यांच्या सिलेक्शनात राजकारणी मेतेर जावंक जायना। गुणवत्तेचेर सिलेक्शन जाय। मंत्री गोविंदान घेतली खेळा खात्याची बसका। वास्को बायणा रामनमीचे मिरवणुकीचेर फातर मारलो म्हूण बोवाळ। गटांचे पेटलें। डीवायएसपी म्हणटा पुरावे तपासून एक्शन। आमदार मागता निष्पक्ष चौकशी। साखळेचो आदलो नगरसेवक काँग्रेसीचो खडेगांठ फुडारी। सीएमाक वेंचणुकेक टक्कर दिवपी धर्मेश सगलांनी पोलिसांनी उखल्लो। खंडणी वाल्यां कडेन खंय लिंक। संसदेवेले लेगसी कोयरा विशीं रिपोर्ट परस्पर विरोधी। हायकोर्टान सरकाराक उजरायलो। कोयराविलो नेमको कितलो? 65% काय अर्ध्या परस उणें। मागली सरकाराची जाप। मायकलाच्या फुडारपणान सीएलपीची सोमारा पयली बसका जाली। पंचायत वेंचणूक पक्ष पावड्यार नासली तरी आमदार आपली पॅनल घालतले। ज्या मतदारसंघांनी काँग्रेसीचो आमदार ना थंय पक्ष पॅनल घालतलो। लोकसभा वेंचणुकेचे स्ट्रॅटजीचेरूय चर्चा जाली। मायकल उलयला। मजगती पणजे सुवाळ्यांत नव्या अध्यक्ष कार्याध्यक्ष जिल्लो अध्यक्षांचे इंडक्शन जालें। We have discussed about the panchayat elections which are fast approaching, the stand which every MLA will take in his own constituency, that we will field our panels not on party lines, so we will go ahead with that. Plus all those other constituencies where we have not won, how we are going to identify the our candidates for the panchayat elections. All the MLAs have discussed this, and we will take steps to start work for in both North Goa and South Goa. For that, Goa Pradesh Congress Committee, where there is a installation today of the GPCC president and the office bearers, including our Yuri Alema, our youth leader in South Goa. All these issues will be discussed and deliberated over there in the GPCC meeting in the near future, and candidates will be finalized well in advance by the party, that is in Goa and Delhi. इतले मजगती काँग्रेसीचो केंद्रीय निरीक्षक पी चिदंबरम आणि प्रभारी दिनेश गुंडूरावाच्या हजेरीत नवो अध्यक्ष अमित पाटकर आणि कार्याध्यक्ष युरी आलेमान ताबो घेतलो। प्रॉब्ली आमी एक 35 वर्साचो एक कट ऑफ लायन दवरपाक सोदतात। खंय आमकां यूथ जे आसा ते खंय तरी आज मुखार येवन आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी स्ट्रॉंग करपाक जाय। एक्सेप्शनल केसीस ज्या जाग्यार आमचे आमदार आसात एक्सेप्शनल आसत थंय मे बी प्रॉब्ली आमी अप टू 40 वील गो। We are handing over responsibility to a new generation of Congress leaders in Goa. 60% of India is under the age of 40 years.
India will remain a young country for the next decade or so, and we have to prepare ourselves to entrust responsibilities to the young generation. एक नवीन टीम आयज चार्ज घेता, फूल जोमान चार्ज घेता, फूल ताकतीन चार्ज घेता, आनीक एक नवी वाटचाल काँग्रेसची हांगसरल्यान मुखार सरता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. येणावळ मंत्री बाबूश यांनी सुदिनान मंत्रालयात ताबो घेतलो. रेव्हेन्यू मंत्री बाबूश म्हणटा जिल्लोधिकारी ऑफिसांनी लक्ष घालतलो. कुळमुणकार केशींनी तारखेर तारखो नाकात. संसोडा आनी साळगांवच्या गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटांचेरय नजर घालची पडटली. शेनवारा सोपूत घेतिल्ले सुदिनानय ताबो घेतलो. खंयच्याय खात्याक खंय न्याय दिवपाची सुदिनाची तयारी. येणावळ मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सोमारा मंत्रालयात ऑफिसाचो ताबो घेतलो. स्टाफान येवकार दिलो. ताका रेव्हेन्यू, श्रम आनी रोजगार आनी वेस्ट मॅनेजमेंट. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आपल्याक दिल्या ती तिनूय खाती म्हत्वाची म्हूण बाबूश उलयला. सप्तकभर खंय खात्यांच्या अभ्यासाक वतले. All the 3 departments which have been entrusted to me are important departments and which are basically people oriented. The collectorate, the function of the collectorate department. This Munkar cases and all these things. These people are taking, it is like that Hindi film, Tariq par Tariq. So now that Tariq par Tariq will stop. So we are going to look at it, that within a time frame all these matters are being solved. So how you look at Sansoda garbage issue? No, see, as I said, no, I have still not studied the matter. So let me, maybe in a week's time I will be able to brief you well. सुदिनानूय मंत्रालयात कॅबिनाचो ताबो घेतलो. ताका अजून खाती दिल्ली ना. दिता ते खात्याक न्याय दिवपाची सुदिनाची तयारी. जे मंत्रीपद म्हाका मेळ्ळें ताका योग्य न्याय दिवपाचें कर्तव्य दवरून हांवें कामाक सुरवात केल्या. पोर्टफोलियो जरी नासले तरी ह्या 2-3 दिसांत ते जातले. न्याय दिवप मंत्रीपदाक हो वेगळो विशय आसा आनी हो वेगळो विशय करता आसतना जें काम मुख्यमंत्री आनी भारतीय जनता पक्षाचे दिल्लीतील श्रेष्ठी जे आसा ते म्हाका सोपयतले तें काम पूर्णपणे बरे तरेन करपाचें मनोदय व्यक्त करता अशें वेळार. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी ओमकार फळारी. मुख्यमंत्री सावंताचो दुसरो टर्म सुरू जालो. मंत्रिमंडळ कामाक लागले. मात उद्देगीक इस्टेटीचें रडगाणें सोंपना. GSIन सरकाराची खरडपट्टी काडली. उद्देगीक वसणुकांनी रस्ते काबार जाल्यात म्हणून वेंचणुके आदीं सावन उद्देगीक संघटना बोवाळ मारता. सरकारान कामाक 5 कोटी दिवंक केल्ले तेवूय शेळयले. नवें सरकार आयलें तरी खंय उद्देगांक वाली ना. Out of 10 crores, they released only 5 crore. So we had given the priority wise which industrial estate roads to be taken on a priority basis, in which Kunai was also one of the place where the road condition is so horrible that even all the employees, laborers had sat on a rasta roko because the road conditions is so horrible. And it took them 3 months to release the tender, and unfortunately before the opening of the tender the code of conduct came in February. So they said that soon after the code of conduct the work order will be released. Now code of conduct is removed. Almost 1 month has passed. I have been following up daily with everybody, but this procedure is such that they had made one provision in which when the tenders were quoted, if any tenders were quoted below 20%, these were clubbed together and chairman were given power to decide whom to be given for whatever reasons. And because of that, these people did, since till now the chairman is not there in GIDC, so they suggested, technical team suggested one person to be given. So file went to secretary said why it is to be given. Again the file came back. By the time this GIDC gave the reply, the industry secretary itself changed. So I don't understand how long we have to suffer for this.
शहबाज शरीफ पाकिस्तानाचो नवो प्रधानमंत्री संसदेत 174 मतांनी बिनविरोध वेचून आयलो. रातचो सोबूत विधी. इम्रान खानाच्या PTI पक्षाच्या वांगड्यांनी संसदेचेर बहिष्कार घालून सामुहीक राजीनामे दिले आणि बहुमतात आशिल्ल्या विरोधकांचो फुडारी शरीफ बिनविरोध वेचून आयलो. इम्रानाच्या PTI पक्षाच्या कुरेशीन उमेदवारी फाटीं घेतली. गोंयच्या खेळा मळार आज मेरेन दुर्लक्ष जालां. अंदूच्या अर्थसंकल्पातूय खेळाक फावो तशी तरतूद केल्ली ना म्हूण नवो खेळा मंत्री गोविंद गावडे उलयला. गोविंदान खेळा खात्याच्या अधिकाऱ्यांची रिव्ह्यू मिटींग घेतली. प्लेयराच्या सिलेक्शनात कसलोच राजकीय फावोर चलचो ना. स्पोर्ट्समॅन मेरिटाचेर सिलेक्ट जावंक जाय म्हूण गोविंदाचो यत्न. गोंयांत पयलींचे जे स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्ले तांकां केन्नाय विचारलें की नॅशनल गेम्स जर जाले ते म्हणटाले गोंया फाल्यां रेडी आहा. पूण आयज तुमी चार्ज घेता तेन्ना तुमकां जर विचारीत की जर नॅशनल गेम्सा खातीर गोंया आयज रेडी आसा काय ना. आय डोंट थिंक वी आर रेडी विथ दॅट. कित्या खातीर रेडी ना म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज म्हणटा काय बाकी कशें आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर बऱ्योचश्यो काही गोष्टी आसा पण इन्फ्रास्ट्रक्चर चलता तर आज इट मीन्स दॅट वी आर नॉट प्रिपेअर्ड. वी हॅव टू प्रिपेअर, वी हॅव टू मेक प्रिपेअर, देन ओनली इट इज पॉसिबल. कशें आसा वेन आय एम डुईंग अ वन स्टेटमेंट त्या वेळाचेर हांव एक लोकांचो लोकप्रतिनिधी म्हणून हांव स्टेटमेंट करतां. फटोवपाचें कोणाक कांय ना. जें कितें आसा ओपन आहा ट्रान्सपरन्सी म्हज्या डिपार्टमेंटाक आसतली. खेळा खात्याची नव्या मंत्र्याच्या फुडारपणात नव्या बदलाची शक्यता आहे. सोमाराक खेळा मंत्री गोविंदान खेळा खात्याची रिव्ह्यू बसका घेतली. प्लेयरांच्या सिलेक्शनात राजकारण्यांनी मदीं पडचे न्ही. सिलेक्शन मेरिटाचेरूच जावंक जाय म्हणून गोविंद उलयला. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल एंगल. बरेचशे लोक आसात आपले भुरग्यांक घेवन येतात थंय इन्फ्लुअन्स मारपाक येतात. दॅट शूड नॉट बी एंटरटेन. आनी हांव पेरंट्सांक पयलोच सांगता जो कोण येतलो तो बरो सुद्दां आसला ताका भायर मारतलो. नो इन्फ्लुअन्स इन द स्पोर्ट्स. आता मेरेन खंय खेळा खात्याचेर जाय तशें लक्ष दिलें ना. खेळ जर आमकां जर बळकट जर करतलो जाल्यार फायनान्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. लागीं लोट्स ऑफ ऑफिसर्स हॅज प्रिपेर्ड दीट बजेट पूण आय हॅव ऑल्सो गिवन डायरेक्शन्स टू माय ऑफिसर्स की सप्लिमेंट जेन्ना बजेट आसतलें त्या वेळाचेर तुमकां कितें कितें जाय ह्या संदर्भात तुम्ही एक म्हाका डॉक्युमेंट तयार करून दिवचा सो दॅट आय विल प्लेस इट बिफोर द फायनान्स डिपार्टमेंट. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. संसड्या वेल्या लॅगसी कोयरा विशीं रिपोर्टांत परस्पर विरोधी म्हायती वेल्यान हायकोर्टान सरकाराक बरोच उजरावन काडलो. आदीं एक आंकडो आनी मागीर दुसरोच. कोयरा वेलो नेमको कितलो 65% काय अर्ध्या परस उणो काय म्हूण कोर्टाचो सरकाराक सरळ प्रस्न. फुडली सुनावणी मंगळारा जातली. कोफू जावांचेर सरकारा कडच्यान जाप मागल्या. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल ऑर्गॅनिक आणि कोल्ड प्रेस नैसर्गिक रितीन केला. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयलान आसा नीम, सेडरवूड, विटामिन ई आणि लेमन जे केसांच्या मुळापर्यंत वयता आणि हेअर ग्रोथ वाडयता. लागींच्या सुपरस्टोर, फार्मसी आणि ऑनलाईन मेळटा. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल. साखळेचो आदलो नगरसेवक काँग्रेसीचो खडेघाट फुडारी विधानसभेक मुख्यमंत्र्याक टक्कर दिवपी धर्मेश सगलानीक पोलिसांनी उखल्लो. खंडणीचे केशींत ताका ताब्यांत घेतला. खंडणीवाल्यां कडेन लिंक्स म्हूण सगलानीचेर आरोप. आगशी पोलीस स्टेशनार डिसेंबर 2021 केस रजिस्टर जाल्ली. उपरांत क्रायम ब्रांची कडेन दिली. निकतो गीम सुरू आनी एप्रिलांतूच पावसाचो आत्रे पयऱ्यान नेट. निकत्यो 2 दीस दोडको मारल्यो. आतां परत 15 तारखे मेरेन पावसाची शक्यताय. उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या कांय वाठारांनी आज फाल्यां सावन शुक्रार मेरेन गडगड जगलां मारून पावस वाऱ्याचो हवामान खात्याचो अदमास. फुडलीं 48 वरां दोनूय जिल्ल्यांत तापमान 2 डिग्री वाडूं येता. कालोराच्या ल्हाराची शिटकावणी ना. IMD ने 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक ये 5 दिनों में गोवा के ऊपर आइसोलेटेड थंडर शावर एक्टिविटी की पॉसिबिलिटी को फोरकास्ट किया है. और उसमें ही जैसे हमने एक्सप्लेन किया फ्रॉम अराउंड 13 देयर कुड बी स्लाइटली मोर स्ट्रेंथनिंग ऑफ दिस ट्रफ. तो उसके कारण 13, 14 और 15 यानी कि ये 5 दिनों में 3rd डे से रेनफॉल एक्टिविटी कंपैरेटिवली थोड़ा सा हायर होने के चांसेस है पहले 2 दिनों की. और इसके अलावा अगर टेम्परेचर के बारे में बोलेंगे तो अभी तक यानी कि कल तक टेम्परेचर जो है गोवा के ऊपर नॉर्मल रेंज में रहा था मैक्सिमम टेम्परेचर. लेकिन इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट कि आने वाले ये 48 आवर्स में
टेम्परेचर जो है अराउंड 2 डिग्री कंपेयर टू पास्ट 24 आवर्स बढ़ने वाला है। वो क्योंकि ये विंड डायरेक्शन जो है गोवा के ऊपर लोअर लेवल विंड्स वो आने वाले 2 दिनों में कंपैरेटिवली लैंड साइड से, नॉर्थर्न साइड से, जहाँ पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली हायर है सी साइड से, अगर सी साइड से विंड आते हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ते, लेकिन अगर वो लैंड साइड से आते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने के चांसेस हैं। तो सेम कंडीशन इज़ गोइंग टू बी देयर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स फॉर अबाउट 48 आवर्स। तो उसके कारण आने वाली 48 आवर्स में टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर जो है कंपेयर टू पास्ट 24 और 48 आवर्स, ये अराउंड 2 डिग्री बढ़ने के चांसेस हैं। आदोगाद यतीश नायकान बीजेपीत एंट्री मारली तो आदलो काँग्रेस आणि टीएमसीचो फुडारी बीजेपीचो अध्यक्ष सदानंद तानावडेन ताका येवकार दिलो। बीजेपीची स्थिरता आणि विकासाक पळोवन यतीशान बीजेपीत एंट्री मारल्या। स्थिरता आणि विश्वास हीच फिलॉसॉफी गोयचे बरें करूंक शकता, देशाचे बरें करूंक शकता। स्थिरता आणि विकास हे 2 मंत्र बीजेपीचे जे आसा ते लोकांनी ब्रोच केल्या, घेवन लोकांनी कौल दिला बीजेपीक। आणि आमी ही जी कितें म्हणटा ते ऑर्गनायझेशनल संघटना आसा ती आनीकूय ज्या तरेन पक्ष म्हाका सांगताले त्या तरेन हांव पक्षा बरोबर काम करतलो, पक्ष सांगता त्या भशेन कार्य करपाक हांव आज जॉयन जाल्लो आसा। इलेक्शना पयलीं जेन्ना म्हाका दिसलें की हें चलना तें सारकें ना, हांवें पक्ष सोडलो। हांव इलेक्शन म्हणसर रावूना, हांवें पक्ष सोडलो। आनी तेन्नाच्यान सराक खबर आसा हांव तांच्या संपर्कान आशिल्लो आनी आय फेल्ट दॅट स्थिरता एंड विकास मंत्रा इज द ओनली मंत्रा which can bring development and prosperity to the state. इलेक्शनाचो रिजल्ट कितें आसूं न्ही, भारतीय जनता पार्टी भितर आपण जॉईन जातलो हें ताणें बिफोर इलेक्शन सांगिल्लें। त्यामुळे आज अचानक आयलो आनी जालो अशें जावना। इलेक्शना पयलीं ताणें ठरयल्लें की आपले फायनल पार्टी भारतीय जनता पार्टीन आपण जॉईन जातली। दॅट इज ऑलरेडी डिसायडेड। गुजरात, बंगाल, यूपी धरून गोंयांतय रामनमीचे मिरवणुकेक किजिलां। वास्को मांगरांतल्यान बायणा वटेन वास्को वतले रामनमीचे मिरवणुकीचेर इस्लामपूर वाठारांत कोणे तरी फातर मारून मशिदींत लिपलो म्हूण बोवाळ। तितल्यार 2 गटांचे पेटले। रोखड्योच हजारांच्यो झुंडी। DYSP म्हणटा पुरावे तपासून एक्शन। आमदार मागता निष्पक्ष पुलीस चौकशी। स्टोन पेडलिंग जालां म्हणून ते कांय प्रूफ ना। आता ते सांगता की स्टोन पेडलिंग जालां म्हणजे म्हाका एक सांगा, ते मस्जिद आमची एक 300 मीटर भितर आसा आनी रॅली मेन रोडासून वयताले। सो स्टोन पेडलिंग ते फक्त आवाज केले आनी तेंच्यांनी कितें केलें, इन्स्टिगेट करून आमचे मस्जिदा कडेन गेले। मस्जिदा कडेन भितर वचून जय श्रीराम नारे लायले आनी आमचे भुरग्यांक अटॅक केले। तेंच्यांनी एक हँडिकॅप भुरग्यांक अटॅक केला। कोणे मारलो फातर, कोण धांवन आयलो, कोण मस्जिदेन गेलो, कितें केलें, तुमचे सेंटिमेंट हर्ट केले। सो ते आमी सांगलां तांकां आमची कंप्लेंट तेजी घेतला आमी आनी तेंचे फुटेज आमी एसेस करता। कितें आसा तें आमचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा। आतां जेन्ना रातभर हें जालें तेन्ना म्हाका कळ्ळें, हांव पुलीस स्टेशनार गेलो, DYSP कडेन उलयलो, PI कडेन उलयलो। तेन्ना आमी इतलेंच तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलें की पळय अशें केन्ना गोश्टी ह्यो घडूना आनी ह्यो घडपाक जायना म्हणून, ताज्या खातीर तुमी फ्री अँड फेअर इन्व्हेस्टिगेशन करा। इतले मजगती मिरवणुकीच्या आयोजकांनी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली। मुख्यमंत्री म्हणटा कोणाकूच कायदो हातान घेवंक दिवचे ना। CM साहब ने जो है वो हमें आश्वासन दिया है कि आज रात तक में जो भी उसमें दोषी थे उनको पकड़ा जाएगा। उन्होंने पुलिस स्टेशन के सामने हल्ला किया और राम शोभा यात्रा के ऊपर जिन्होंने पत्थरबाजी की है। They are outside in the other community. The local community is okay, but they are come from other places, and that community which I am talking about is creating a lot of problem, and the locals are getting involved. शेतात होता त्यांचे ते मिरवणूक जो काढत होता त्याच्यात त्यास ते पाठीमागनं दगडफेक केली। 8 वाजता, रात्री 8 वाजता केलं। 8 लॉ अँड ऑर्डर बिघडपाक जायना हाजी हांवें खबरदारी घेवपाक जाय। 9 वाजेपर्यंत कारवाई होणार। लॉ अँड ऑर्डर खंयच्याच बाबतीत कोणाकूच बिगडूंक मेळची ना, कायदो कोणाक हातान घेवंक मेळचो ना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। दोतोर गीता काकोडकर नवी आरोग्य संचालक। तिणें सोमारच्यान संचालक म्हणून ताबो घेतलो। ह्या आदीं ती एड्स कंट्रोल विभागाची मुखेली आशिल्ली। खात्याची उपसंचालक म्हणूनय तिणें जबाबदारी सांबाळ्ळ्या। सध्याची संचालक इरा आल्मेद आतां नॅशनल हेल्थ मिशनाची गोंयची संचालक। इरान कोविड लाराचे परिस्थितीत मोठो वावर केला।
डॉक्टर गीता काकोडकर ही पयली गोवा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटीची डायरेक्टर आशिल्ली. तिचे आयज पोस्टींग केला डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्वीस. आनी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्वीसची पयलींची डॉक्टर आयरा आशिल्ली आल्मेदा. तिचे नॅशनल हेल्थ मिशनाचेर तिची अपॉयंटमेंट केलेली आसा. हांवें आज चार्ज घेतला ऑफ द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेस. द गव्हर्मेंट हॅज अपॉइंटेड मी अँड आय हॅव टेकन चार्ज टुडे. आता प्रायोरिटीज इज आय हॅव वर्कड सिन्स 1991 in the Directorate of Health Services, and I have worked in several capacities, in all capacities, right from medical officer till now. I have seen the tremendous progress the government of Goa has made with these various implementation, infrastructure, and all things with regards to healthcare. Great care is taken. We need to build upon it, and what I would say my priorities are like primary prevention is the main thing. We need to focus on such things such as obesity in children, which will lead to diseases, smoking, behavioral change is very important. And secondly, to continue providing the services, the good services which are given by the health department and by the government of Goa. So even we have seen during the pandemic COVID, so now even the staff are overstressed. So any program for them? Several programs were held for them for de-stressing, and all these programs were held for the staff. And secondly, now because of the immunization, that is a big success story for us. It has brought us down, the COVID infections totally down now, and it is mainly because of the immunization program, which is a grand success. बीजेपीचो उत्तरेचो झेडपी अध्यक्ष कार्तिक कुडणेकारांक देंवयलो. पंचायत वेंचणुको तेंकता तश्यो परत राजकीय घडामोडींक रंग. काँग्रेसीन रणनिती थारावंक बसका घेतली. हेवटेन बीजेपीच्या झेडपी अध्यक्षाचो राजिनामो. पक्षाचें फर्मान कळटा ते प्रमाण श्रीपाद भाऊचो पूत सिद्धेश नवो झेडपी अध्यक्ष जाता. 2024च्या लोकसभा वेंचणुकेचें वारें व्हांवता. पिडोफायल आरोपी अल्तमास अन्सारीक हायकोर्टान 50,000चे बॉन्डार जामीन दिलो. पासपोर्ट सुपूर्द करचो. कोर्टाच्या मान्यते बगर गोंय महाराष्ट्र भायर वचप ना. कोर्टाच्या रेकॉर्डार आशिल्लो मोबायल नंबर सोडून दुसरो वापरप ना. असल्यो अटी. डार्क वेबार ल्हान भुरग्यांचे अश्लील व्हिडिओ करून घालता म्हूण CBIन अन्सारीक 2021 अटक केल्ली. आनी हे खबराचित्र सोंपोवचे पयलीं पळोवया बांदोड्या महालक्ष्मीचो महारथ. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.